कोट्यांनी रुपया खर्च करून गोंय सरकारान मुरगांव तालुक्यात नवें इस्पितळ उबारलां। मुरगांवान आशिल्ल्या 4 मतदारसंघांतल्या रुग्णांचो विचार करून बरे सुविधा दिवपाच्या हेतान मुरगांवान बांदिल्ल्या ह्या इस्पितळाक उपजिल्हा इस्पितळाचो दर्जो सरकारान दिला। उपजिल्हा इस्पितळ म्हणटकच पेशंटांक तपासपा खातीर लागपी चडश्यो सुविधा आयलेच, पूण ह्या इस्पितळान सुविधा सोडाच, कोट्यांनी रुपया खर्च करून बांदिल्ल्या ह्या इस्पितळान रुग्णांक तपासपा खातीर थंय दोतोर आसनात। इतलेंच न्ही जाल्यार सगळ्या रुग्णांक एकाच वॉर्डान दवरल्यात। ह्या इस्पितळाचें उक्तावण केल्यार 4.5 म्हयने पुराय जाले, मात आजून ह्या इस्पितळान जायते सुविधा ना म्हूण थळावो लोक बेजारला। जानेवारी म्हयन्यान ह्या नव्या इस्पितळाचें उक्तावण मंत्र्याच्या हस्तुकीं केल्लें, तेन्ना मुरगांवचे 4य आमदार माचयेर आसले। उक्तावण जावन 4 म्हयने सोंपले, इस्पितळान रुग्णांक तपासपा खातीर जायते सुविधा आसात काय ना, दोतोर आसतात काय ना हें पळोवपाचें काम एकाय आमदारान केलां अशें दिसना। सुविधा आसात काय ना हें पळोवपाचें काम आमदाराचेंच न्ही, काय इस्पितळाच्यो इमारतीचें उक्तावण केलें म्हणटकच आपुणूच रुग्णांक थंय सुविधा तयार जातले अशें थळावी समाजसेविका तारा केरकार म्हणटा। कित्याक येद्दे व्हडलें हॉस्पिटल बांदून सगळो पयसो खाल्ला, सगळें हांगा इल्लीगल चल्ला। एक राजन बोरकर म्हणून डॉक्टर आसा, तो बायणाचो डॉक्टर, पण तो येवन हांगा एसीन बसता। आतां पळय जाल्यार तो हांगा आसना, बायणा जर वचत तो म्हणटा चिखले हॉस्पिटलान आसा, चिखले हॉस्पिटलान येवन ताका मेळत जाल्यार तो बायणा आसा म्हणटा। सड्या वयले एक डॉक्टर आसा, तोय थंय आसना। मिलिंद नायकाच्या कस्टडीन 2 डॉक्टर आसतात, पण ते दोनूय डॉक्टर थंय मेळना, हांगा हॉस्पिटलान आसा म्हणून सांगता। म्हाका सांग, तो राजन बोरकराक हांगासर तो हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर, ताका हांगा डिस्ट्रिक्ट हेजेर सुप्रिटेंडंट ऑफिसर डॉक्टर म्हणून कित्याक नेमणूक केल्या, कितें पळोवपाक लागून? हें सगळें हांगा इल्लीगल करून लोकांक हाजो कांयच उपयोग जायना। हांगा ते पोन्ने हॉस्पिटल आसा, तेतून ती मशिनां आसा, ती आजून हांगा शिफ्ट करूंक ना। हांगा एक कमिटी आसा, ती कमिटीकूय बी हप्तो बिप्तो वयता काय कितें म्हणून तेय लक्ष घालना। आमदार आमचो माविन गुदिनो आसा, तोय लक्ष घालिना। मिलिंद नायक आसा, काल्लूस आसा, ती ही आसा आमची मातानी, तीय लक्ष घालना। 4 आमदाराक एक हॉस्पिटल पळोवपाक जायना। मुरगांवच्या ह्या उपजिल्हा इस्पितळाक 7 दोतोरांक रुग्णांक तपासपा खातीर तशेंच लोकांच्या भलायकेची काळजी घेवपा खातीर नेमल्यात। तांकां लाखांनी रुपया पगार सरकार दिता, मात रुग्णांक तपासपा खातीर थंय एकय दोतोर हजर नासता असो आरोप तारा केरकारान केला। स्टाफ आसा तो ना, शिश्तरी 4-5 आसा बऱ्या, डॉक्टर हाडले 7 डॉक्टर 7 हाडले, ते कितें करपा? 8 दिसांनी 1 दीस ड्युटी करपा। स्टाफ खंय आहा, वर्कर खंय आहा? एक आतां वार्ड आमी भितर वचून पळोवन येयले, पीपी म्हणून एक आसा वार्ड, तेतूनच दादले थंय न्हिदलेले आसा, बायलांय बी थंय न्हिदल्या, भुरगीं बी थंय, तांकां टॉयलेटूय बी थंय एकूच। कितें मशिनरी काय वापर जायना, ते अजून ते पोन्ने हितूनच आसा, ते अजून शिफ्ट करूंक ना। आतां 6 महिने 7 महिने जाले हॉस्पिटल हे करून, अजून ते शिफ्ट जायना। इतल्या लागींसून जर शिफ्ट जायना, तुम्ही पयसून आनी कितें जातलें? विश्वजीत राणेन हेज्या पयलीं सांगलेलें की जे हॉस्पिटलांत डॉक्टर वता गव्हर्मेंट हॉस्पिटलांत, तेंच्यांनी प्रायवेट खंयच काम करपाक जायना म्हणून। ते 1-2 महिने तेजो हे जालो, परत हे रे म्हाज्या मागल्या। विश्वजितान म्हाजे रिक्वेस्ट आसा की तेणें ह्या हॉस्पिटलाचेर लक्ष घालचें। हो काळा बाजार जो हॉस्पिटलान चल्ला, जाता तितले बेगीन हेजो प्रॉब्लेम सॉल्व करचो आनी सुप्रिटेंडंट मेडिकल हेल्थ ऑफिसरूच हांगा अपॉयंट करचो। गव्हर्मेंटान जाता तितले बेगीन ते राजेंद्र बोरकराक आसा ताका हांगासून काडचो, कित्याक करीत आसता ताका खरें म्हणून जाल्यार ह्या हॉस्पिटलान चान्स दिवपाचोच न्हू। तो हेल्थ ऑफिसर, ताका डायरेक्ट हे जे हॉस्पिटल आसात ताका सुप्रिटेंडंट ऑफ मेडिकल हे आसपाक जाय, तो आसना हांगासर। तो खंय आहा? कित्याक इल्लीगल केला? कित्याक इतले करोडांनी पयशे मोडला? बायणा आशिल्ल्या भलायकी केंद्राचो बायणाच्या गरीब लोकांक फायदो जातालो। नवें इस्पितळ उबारिल्ल्यान बायणाचें भलायकी केंद्र बंद केलां आनी नव्या इस्पितळाचोय थंय सोय नाशिल्ल्यान कितेंच फायदो ना अशें नगरसेवक सैफुल्ला खान म्हणटा। तुम्ही पळयलां आसतलें, आमचो हांगा एक हेल्थ सेंटर आसलेलो बायणान, ते एक्चुली वास्कोन आमचे गरीब लोक जे बायणा सायडीचे जे सड्या सायडीचे कोण आसा जाल्यार थंय पयलीं येताले। आतां तेंय तेमी सारकी मेंटेन करना आनी आज चिखली हॉस्पिटल इतली बरी केला म्हणटा, तुमी थंय जो हेल्थ ऑफिसर पासून ना, थंय आमचो सुप्रिटेंडंट ना,
सगळी घाण जावपाक लागला आनी रियली कोण मनशांक समज हें करपा जाय जाल्यार थंय सारकी नर्स ना, सारको दोतोर ना, सारके मेंटेनन्स एकूच रुमान ते सगळें करता. म्हाका खरें काडकूच दिसता की म्हाका वायट दिसता की आयज कोणाक समज गरजेक थंय वचपा जाल्यार थंय मेवना. कितें तरी न्याय करपाक जाय, कितें तरी चिंतपा जाय. हे बेश्टे घालपाक लागून घालप आनी फायदो ना. आयज हॉस्पिटल बरी केल्ली आसा पूण कितें फायदो कितें आहा? आयज आमच्या लोकांक हांगा जे गरजेक लोकांक फायदो जायना, काडटा आनी जीएमसीन धाडटा. जानेवारी म्हयन्यान इस्पितळाचें उक्तावण जाल्लें असलें तरी आजून हांगा जाय त्या कामगारांची भरती केल्ली ना. तशेंच तकनिकी यंत्रणा आजून दिल्ली ना. रुग्णाच्या गरजेची तकनिकी मशिनां पोरन्या इस्पितळांत आसात. तशेंच ह्या इस्पितळाची जबाबदारी सांबाळपा खातीर अधीक्षकाची नेमणूक आजून केल्ली ना अशें उपजिल्हा इस्पितळाचो अतिरिक्त ताबो आशिल्लो दोतोर बोरकार म्हणटा. Actually, आमचे जे हॉस्पिटल स्टार्ट जाला फ्रॉम कॉटेज हॉस्पिटल वी हॅव शिफ्टेड टू सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल. इट वॉज ऑन 25th of January 2019. सो साधारण 5 महिने किंवा 4.5 महिने कंप्लीट झाले असे आमच्यानी म्हणूं येता. आणि युअर क्वेश्चन इज की सगळे एकाच वॉर्डान कितें आसा काय म्हणून. वॉट हॅज हॅपन्ड इज आमकां जितलो प्रमाणान हांगा स्टाफ येवपाचो फॉर डिफरंट वॉर्ड्स. आमचे कडेन हांगा मेल वॉर्ड आसा, फिमेल वॉर्ड आसा, पिडियाट्रीक वॉर्ड आसा आनी मॅटर्निटी वॉर्ड आसा. पूण प्रत्येक वॉर्डान सेपरेटली घालपाक आमचे कडेन नर्सिंग स्टाफ सद्या कमी आसा. तशेंच आमचे कडेन MTS म्हणजे सर्वंट जे स्टाफ आसता, सकलो स्टाफ आसता तोय बी कमी आसा. आनी ताका लागून आमकां सगळें डिफरंट हितून घालूंक मेळना. प्लस वी हॅव सम टॅक्निकल डिफिकल्टी इन टर्म्स ऑफ आमचे अजून AC फुल्ली वेवस्थीत काम करपाक लागूना. आमकां लायटीचोय मातसो प्रॉब्लेम आसा. आनी आमकां ते जे स्टाफ मेळपाचे इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर जावं आमकां AC मॅकॅनीक हेय स्टाफ अजून मेळूना. मे बी बिकॉज ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट एंड ऑल दोज थिंग्स. आय एम एक्सपेक्टिंग दोज स्टाफ टू कम एंड वी आर ऑल सेट. इफ यू हॅव सीन जाल्यार सगळी बेड्स बी आमी घातलेली आसा सगळ्या वॉर्डांनी. बट वी कूड नॉट शिफ्ट द पेशंट्स बिकॉज ऑफ वॉन्ट ऑफ स्टाफ. आमी बरोवन घातलेलें आसा. वी आर प्रॉमीस दॅट दे वील कम. वन्स वी गेट दॅम मागीर आमी डिफरंट हितून वतले म्हणजे डिफरंट वॉर्ड्स फॉर डिफरंट पीपल. आतां आमी सद्या आमचो जो मॅटर्निटी वॉर्ड आसा, डिलिव्हरी सुद्दां आसा, तो बी त्याच एक जो वॉर्ड आमी चलयता तेज्या म्हऱ्यानूच एडजस्ट करून केल्लो आसा. बट वी हॅव अ डिफरंट डिलिव्हरी रूम एंड एक्सेट्रा. आमचें ऑपरेशन थिएटरूय इज गेटिंग कंप्लिटेड पूण अजून आमकां थंय फूल स्टाफ मेळूना आनी तेजें कन्स्ट्रक्शनूय इट इज अंडर वे. सो वेरी सून दॅट मे ऑल्सो स्टार्ट केलं काय. आतां एक्चुअली आमी सबंद हॉस्पिटल शिफ्ट केलां एक्सेप्ट आमची जी डेंटल चेअर आसा ती आमची ओल्ड हॉस्पिटलान आसा. आमची लॅबॉरेटरी ओल्ड हॉस्पिटलान आसा आनी आमचें एक्सरे मशीन ह्यो 3 फॅसिलिटीज आमच्यो ओल्ड हॉस्पिटलान आसा. एंड फॉर दीस द रिजन इज आमकां अजून जें फिक्स्ड एक्सरे मशीन मेळपाचें तें अजून मेळूना फॉर सम टॅक्निकल रिजन्स. सेकंडली आमचें लॅबॉरेटरीचें काम चालू आसा. भितर वॉटो घालप, ताका फर्निशींग करप तें चालू आसा. आय एक्सपेक्ट ऑल दीस थिंग्स टू बी कंप्लिटेड बिफोर रेनी सिजन बिकॉज ना जाल्यार लोकांक मातसो इनकन्विनियन्स जावपाची शक्यता आसा. बट ह्यो 3 गजाली आमच्यो थंय उरल्यात. रेस्ट ऑल द थिंग्स वी हॅव ऑलरेडी शिफ्टेड हियर. दॅट इज ट्रू. एज पर अवर प्रोटोकॉल for sub-district hospital one should have a medical superintendent. But what post I am holding here is हांव जो वास्कोन आसा तो health officer STD clinic बायणा म्हणून आसा. my charge is there, my posting is there and I am given additional charge of sub-district hospital Chikhali. But this is a government decision and accordingly I am working here. It is true for you to say ki I am health officer. It is true and a sub-district hospital should have a medical superintendent.